गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाई हांणी आज जीपी पक्षा भितर सुरू आशिल्ल्या वादाचेर प्रक्रिया दिवन पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी सोशल मिडियाचेर एकामेकाचेर हल्लो करप अयोग्य आसा अशें म्हटलां। प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना सरदेसाई हांणी सांगले की प्रादेशीक पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी ऑनलायन वादांत वांटो घेवच्या परस भौशीक प्रश्नाचेर संवाद साधपा खातीर सोशल मिडियाचो वापर करपाक जाय। पक्षाचेर टिका करतना ताणें फुडें सांगले, गोवा फॉरवर्ड पक्षा भितर असो फूट वा अंतर्गत संघर्ष केन्नाच जावचो ना। मनोज परब हांणी हाच्या आदीं केल्ल्या विधानाचो उल्लेख करून सरदेसाई हांणी म्हटले, आदल्या घडणुकांचें वर्णन एक खोशी म्हणून केल्ल्यान आतां लोक सध्याच्या परिस्थितीक आनीक एक खोशी म्हणून पळोवपाक शकतात। आज जीपी भितरल्या अंतर्गत मतभेदाचेर राजकीय चर्चा वाडत आसतना तांची ही प्रक्रिया आयल्या। तुमचेर आरोप जाताले पयलीं मनोजान तुमकां सेटर बिटर कितें म्हटलें आनी आयज खंय तरी तेंच्याच पार्टीमध्ये घुसपला, तुमकां कितें दिसलें? ना पळय, म्हजेर कित्याक ताणें आरोप केले हात वयर काडटकच तें म्हाका समजूंकूच ना। आरोप करपाक झगडी करपाक कारण आसपाक कारण नासतनाच झगडी जाल्ली आनी मागीर ताका ताणें कितें म्हणलें की तें प्रँक सो ताजेर हांवें कितें म्हणलें तुमकांच सांगलें की ताजेर आनी हांव उलोवचो ना हें म्हणटकच आतां तांचे पक्षान कितें जाता खरेंच कितें जाता काय तेंय बी प्रेम हें म्हाका खबर ना। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दीट हांव ताजेर कॉमेंट करूंक सोदना, पूण एक अशें आसा रिजनल पॉलिटिक्स जर चलयतलो जाल्यार स्टेबल लिडरशीप जाय। जी लिडरशीप ती मेळटा सोशल मिडियाचेर करून आपलें राजकारण करना। आमचोय पक्ष एक रिजनल पार्टी, आमचे भितर डिफरन्सीस आहा पूण डिफरन्सीस डोंट कम टू सच ए वी सीट अक्रॉस आयर्न आउट अवर डिफरन्सीस। वी टॉक ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसीज, वी कांट बी टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल egos or greed or jealousy. These are emotions that you have to have in the country. Good leadership means that you can control the situation, that you don't become hyper or unpredictable. तुमकां सगळ्यांक खबर आसता की विजय सरदेसायाक मातसो राग येवंक शकता, विजय सरदेसायाक इतलो राग की सोशल मिडियाचेर घालूंक लागलो अशें जावंक शकता। सो म्हाका दिसता की रिजनल पॉलिटिक्सांत तांचे पक्षान जें कितें चल्लां तातूंत रिजनल पार्टीज चलच्यो ना गोंयांत अशें म्हणून कोणेच इन्फरन्स काडचें। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, केस टू केस। अशें पार्टी प्रेजिडेंटान एक एकट्याक पॉयंट करून अशें पोस्ट घालप तुमकां योग्य दिसता? तुमी एक रिजनल पार्टीचे फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट म्हणजे कितें, सोशल मिडिया पोस्ट म्हणजे कितें? सोशल मिडिया पोस्ट पयलीं एक कोता येता, सोशल मिडिया पोस्ट राजकारण्याक कोता येता। म्हजो सोशल मिडिया पोस्ट आसलो एक इश्यूचेर, म्हजो सोशल मिडियाचो पोस्ट घालूंक शकता म्हज्या पक्षान कितें जाता इट इज फुलिश टू हें जावंकूच शकना। कशें जातलें? आनी सोशल मिडियाचेर हाव कॅन आय डिसायड माय पार्टीज स्टँड or my decisions on social media? Social media is just a weapon to reach it to the masses. But if you tend to use it as a means to express your frustration, then I don't know, basically it will create lack of credibility in the leadership of regional parties. My urge, हांव पांय पडून गोंयकारां कडेन मागता, थंय अशें जाता पूण आमचें अशें जातलें अशें ना। खूब रिजनल पार्टी गोंयांत पयलें राज्य केल्लें एक रिजनल पार्टी आनी तांचें सवयट्याचेर पडूंक नाशिल्लें। सो अशें एमजी पार्टी इतल्या वर्सां उरिल्ली आहा। सो रिजनल पार्टीज म्हणल्यार झगडून रस्त्यार सारके सवयट्याचेर झगडून पडप आमचे भितरच्यो फायटी अशें ना। म्हणजे रिस्पॉन्सिबल वागलें जाल्यार बरी लिडरशीप मेळटा, पूण लिडरशीप बरी जाय। जर विरेश फाल्यां जर गोवा फॉरवर्ड जॉयन जावपाक येता जाल्यार तुमी घेवपा रेडी आसा? हायपोथेटिकल सिच्युएशन तो येता म्हणजे ताणें म्हाका सांगूना, तुकाय सांगूना, सो ताजेर आनी उलोवचें न्ही, कळ्ळें तुका? तें सांगतकर मागीर करुया। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।